आरजीचे म्हादय जल यात्रेक उपजिल्लोधिकाऱ्याचे रेड सिग्नल. फुडले 7 दीस टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटाच्या नांवान सत्तरीत कांयच करूंक मेळचें ना म्हूण स्पश्ट करून जमाबंदी कलम 144 लागू केला. आरजीन सत्तरीत 9 दिसांची जल यात्रा दवरिल्ली. जल यात्रेचे उक्तावणाकूच ठाण्या परवानगेच्या नांवान फ्लायिंग स्क्वॉडान तांकां आडयले. एका फाटोफाट सगळ्योच पंचायती जल यात्रे आड वाळपय उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन पावल्यो. कायदो सुवेवस्थेचो इश्यू म्हूण रजाव दिवन उपजिल्लोधिकाऱ्यान आरजीवाल्यांच्या म्हादय मुवमेंटाक सत्तरीत 2 म्हयन्यां खातीर बंदी घाल्या. ह्या 2 म्हयन्यांत टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटाच्या नांवान कसलोच प्रोटेस्ट करूंक मेळचो ना. पदयात्रा मिरवणूक काडूंक मेळची ना, एकठांय येवंक मेळचें ना म्हूण उपजिल्लोधिकाऱ्यान अर्दीत स्पश्ट केला. कायदो मोडीत जाल्यार एक्शनीची शिटकावणी. सत्तरी म्हणल्यार दुसरो दीस न्ही. आयज आमदारांक सत्तरीत येवपाक आडयतात. फाल्यां विधानसभेत आडयतले म्हूण आमदार विरेश बोरकार उलयलो. तुम्ही भिवपाची गरज ना म्हणटा फक्त तोंडान, पण तुम्ही भियल्ले आसा. आमची एक बारीकशी पार्टी, ऑलमोस्ट 10% वोट शेअर आसलेली पार्टी, आनी हे बारीकशे पार्टीक तुम्ही भियल्ले आसा. बारीकशी रिजनल फोर्साक भियल्ले आसा. आमचो जो मेन हेतू आसा तो म्हणजे अवेरनस करपाचो, तो म्हणजे लोकां मेरेन पावोवपाचो. आनी हे सत्तरी म्हणजे एक सेपरेट खंयचो रिजन न्हू, सेपरेट एक डिस्ट्रिक्ट आसत, बट एक सत्तरी म्हटल्यार एक डिफरंट कंट्री न्हू. थंय कोणूय वचपाक शकता. आयज आमदाराकूच आडयता, फाल्यां तशें आसलें जाल्यार फाल्यां विधानसभेन म्हाका वचपाचें आवडोंक शकता. विधानसभेन तूं येवच नाका, तूं बंद विधानसभेन. तुमी एक कितें काडटा आनी तुमी बंद करता. ही डेमोक्रेसी? आयज तुमी सत्तरीन वचपाक आमदाराक हाडूंक शकता जाल्यार फाल्यां तुमी हांगा विधानसभेन वचपाक हाडयतले. तुमी म्हणटले विधानसभेन येवकूच ना, लास्ट विधानसभेन तुमी म्हाका काडून उडयलो. आयज ना फाल्यां आमी पदयात्रा करतलेच, आरजी फुडारी मनोज उलयलो. इतलें सांगता की पदयात्रा चालू जातली आनी पदयात्रा कंप्लीटूय जातली. इतलें मात तुमकां. आनी सत्तरी म्हणजे सगळे ऑल ओव्हर गोवा. सत्तरी म्हणजे कितें पाकिस्तान न्हू, बांगलादेश न्हू. जर आसा जाल्यार खंयच्या MLA ना जाल्यार आनी कोणें डिक्लेअर करचें. सो आमी सत्तरी न्हू, आमी गोंयच्या प्रत्येक भागान पावतले. आतां कंटिन्यू खंयच्यान करपाचें, कितें करपाचें तेजेर अजून आमी डिस्कशन जावंक ना. सो सगळे लिगल टर्म्स, सगळे लिगल एडवायस घेवन, ओपिनियन घेवन आमी डिसायड करतले की खंयच्यान चलपाक जाय आनी कितें करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.